लोकांक जे गोवा फॉरवर्ड पार्टीन उतर दिल्लें की हे एप्रुवल जे युनियन MOF मिनिस्टरान दिलां म्हादयचें उदक डायवर्ट करपाक, हाजे विरुद्ध आमी NGTन केस घालतले, पेटिशन घालतले म्हणून हे आज आमी केस ही फायल केल्ली आहा प्रिन्सिपल बेंच दिल्ली. आमी आदलो एडवोकेट जनरल बाब दत्तप्रसाद लवंदे आनी ताजे टिमीक देव बरें करूं म्हणटात, कित्याक तांणी आमकां आदार दिल्लो आहा आनी क्वीक आनी इफेक्टीव रिस्पॉन्स दिल्लो आहा. आतां हें पेटिशन ऑनरेबल NGT कडेन आसा, सो ताजेर म्हाका चड उलोवपाचें ना. पूण एक गोंयांत फिलींग जाल्लें आहा की कालचो मुख्यमंत्र्याचो स्टेटमेंट डायल्यूट करून हें अप्रुवल म्हळ्यार व्हडलें खरें डायव्हर्जनाची EC न्ही म्हणून हें जें ताजो एक प्रयत्न आहा तो डायल्यूट करपाचो प्रयत्न आनी गोंयचे इंट्रस्ट कर्नाटकाचे बाय इलेक्शनाचे ऑल्टराचेर सॅक्रिफायस जाता अशें गोंयांत फिलींग आहा. म्हणून आमी ही केस घाल्ली आहा आनी गोंयचे जनतेक जें आमी उतर दिल्लें गोवा फॉरवर्ड पार्टीन हें आमी उतर राखिल्लें आहा की आमी न्याया खातीर दिल्ली आयिल्ले आहा. आमी मॅच फिक्सिंग करपाक दिल्ली येवं ना आनी आमी गोंयाक न्याय मेळपा खातीर झगडटले. आनीक आतां ही केस जेन्ना फुडें येतली तेन्ना गोंयच्या सरकाराक, कर्नाटकाच्या सरकाराक आनी युनियन MOF मिनिस्ट्रीक तांकां जर सिन्सियरिटी आहा, तांचे जर तत्वां सारकें जाल्यार तांकां हे पेटिशनान चान्स मेळटलो की क्लियर टू कम क्लियर ऑन दीस. आनी पॉलिटिकल ऑप्शन जे आहा ते पॉलिटिकल ऑप्शन इन द मीन टायम आमी एक्सप्लोर करतात. हांव आतां ऑल पार्टी डेलिगेशनाचो तातूंतय हांव सहभागी आसतलो आनी थंय पॉलिटिकल सोल्युशन हे प्रॉब्लेमाक सोदपाकूय आमी समर्थ आहा.